Speaker, sir, I beg to move that this House express concern about coal pollution that is happening due to excessive coal handling at MPT and recommend that issue be taken to appropriate authority for redressal. तुम्ही उलोवपाक हरकत ना. Speaker, sir. हो प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसा. Speaker, sir. मोरमुगांव, वास्को, जो दाबोळी सगळी ती एरिया जी आसा जवळ 1 लाख वयर टोटल लोक रावतात थंय. आनी हे लोकांक जे आसा ते कोलाचे पोल्युशन जे 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 सगळो तो धुंवर येता तो गोबर येता कोळशाचो हो कोळशाचो गोबर जो आसा तो सगळ्यांक तांकां तो खावचो पडटा. ताका लागून कितलेशेच ते वास्कोकारांकूच ना थंयचेच लोक मागीर आमचे दुसरे गोंय भर वचूंक शकता. ताका लागून ते डिसीज जे आसा ते स्प्रेड जावंक शकता. म्हण ताका लागून सगळेच ताका आमी मारूंक जावंक शकता. ताका लागून हे कोल जे आसा तेजी कंट्रोल हाडपाचें आतां सरकारान हेचेर कितें काळजी घेतल्या कितें बाबा तेजो ओपिनियन कितें काय बाबा तेणी विचार कितें केला हे कोलाचे संबंदी जे लोकांक त्रास जाता सगळे तरेचे हे लोकांक त्रास वास्कोचे जावचे न्हू ही आमची मागणी जी आसा. आनी ही सरकारान विचार हेचेर करचो कारण हो आसा ती ही सादी गोश्ट ना. त्या वेळार तुमी जर लोकांच्या घरांनी वचून जर पळयली जाणा हांव एकदम मुख्यमंत्री कोणाल्या घरांत गेल्लो आनी थंय जेवन येयल्लो हे फावटी आनी एकदां वचून पळोवन या. पूण ते दुसरे म्हयन्याक नोव्हेंबर नंतर डिसेंबर जानेवारी खंय तरी वचून जानेवारी फेब्रुवारी ह्या म्हयन्यांनी वचून पळय त्या वेळार कसो दस्ट केले आनी कसो कोल जो थंयच्यान तो हे लोकांच्या घरांत येता. म्हण ताका लागून लोक आयज सामके ते त्रास जाल्ले आसा. लोक कंठाळ्ळे आसा. म्हणजे लोकांनी गोंय सोडून वयचें काय कितें अशेंय बी जाल्लें आसा. म्हण ताका लागून ही पयलो आमकां गोंयचे लोक आमकां पयले आनी कोळसो हो मागीर तेजे विचार करचे. I would like to request, because we cannot allow this coal pollution to take place in a beautiful and clean state of Goa. I know, I have heard Honorable Chief Minister a few days back that he is against this coal pollution, and we cannot allow to make Goa a coal destination. Goa is a tourist destination. And we are very, very blessed by God by giving us such a pristine ecology and environment. I know that areas like the mining areas, we have already got enough of mining pollution, but mining has been the part of the backbone of Goa's economy, at least it used to be. Now casinos looks to be part of the Goa's economy. But okay, mining pollution may be tolerable to some extent, but coal pollution cannot be tolerated. And whatever is the reason why there is a coal pollution, that has to be investigated, that has to be found out. The Goa State Pollution Control Board must be asked to be more active to ensure that this coal pollution is stopped and find out what is the source of this coal pollution so that we can take necessary action, remedial action in the matter. Thank you, Speaker. Coal podaha is a spontaneously combustible material. To IIT Chief Minister, is it spontaneously combustible or not? Thing ammonia ha, thing petroleum ha, thing sogli bogli ha Vasco. Hal kiten zal dale kiten? Do we have any arrangement there? Are you going to allow the Vasco city to burn and then you are going to bring something there just in case something happens? Last which point? Ata or coal podaha ami Goyan kitli use zata. How much has been used for Goa? All is been transported. Thermal eka under tugele Sagarmala tuge project ko tuge report ha. In that report it shows projections of 2020 which show almost more for steel plants. Thermal coal kaina. Thermal coal il pasu coal use and not even 5% is been used. So yes. What are we losing? We are losing our health at the cost of what? Steel plants which are serving outside. Amka kaina in benefit kaina. So ye oppose apag jaye ani amgele I am putting all record Congress party che allegation but mashe band kare ani Congress party ne kala resolution aje rule ya 7 sali ezale rule चालू हा. Resolution आता resolution चालू last आणि 21 point आता तो पण कोल म्हणतात लेटर एक मास प्रोड्यूस करा पण मी स्टॉप केलतो
they should handle coal like within the permissible limits, Speaker sir. Even this is my request. अनेक Speaker sir, मुझे request है Speaker sir to Chief Minister. एक health study conduct करबा. And the health study, like how many people have been affected. Now even my colleague Umbuda Mochara, like तो हमारा कि pollution ज़्यादा, लोगों त्रास आता, लोगों breathing problem आता, lungs problem आता. I Speaker sir, एक no study करबा दे. Otherwise, like no accusation are coming. Ki people are falling sick, but then we have got no proof, Speaker sir. So then I'm just hoping and I'm requesting the Chief Minister कि एक health study करबा जी, like within Mormugao Taluka and find out, Speaker sir, like whether that whether people affected and how and why, Speaker sir. I Speaker sir, Anik, a berth number 9, Speaker sir, is given to Vedanta for for expansion. We want an assurance, Speaker sir, कि आणि extra coal thing कोण handle करपाना. आमका CM सांगला Speaker sir, कि आणि coal handle करपाना म्हणून. But then we don't want more coal, Speaker sir. Existing coal, they can handle within permissible limits. And action has to be taken, Speaker sir, against the JSW because they have handled about 11.5 million tons of coal. It is more than double that they have been given to handle, Speaker sir. With this few words, Speaker sir, Anek Party, I am requesting the Chief Minister, please conduct a health study in Vasco, Speaker. Thank you, Speaker sir. अच्छा private members resolution move केला तर हम support करता coal pollution. Speaker sir, जायती चर्चा जाता coal against pollution in Vasco Mormugao constituency. आणि आम जाणात वास्को डे गामा हें व्हडलें नांव जावन आसा ब्युटिफूल प्लेस आमची वास्कोची हें आमकां वायट जावपाक नाका आख्खें ब्लॅक जावपाक नाका कित्याक कोल पोल्युशन हांव म्हणटा CM तुमकां रिक्वेस्ट करता तूं गोंयकारांचो मोग तुका आसा आनी गोंयकारां खातीर तूं कितेंय करपाचो आसा पूण गोंयकारांक जावं वास्कोकारांक आनी आमच्या मुरमुगांवच्या लोकांक तुवें सांबाळपाक जाय आनी हांव जाणा तूं सांबाळटलोच म्हूण कित्याक हें वायट परिस्थिती आमच्या गोंयकारांचेर येवपाक नाका आनी लोकांचे जे कस जावं शिराप हें तुवें घेवपाचें नाका कित्याक हांव हें वर्ड यूज करतां कित्याक जायतो लोक आमचो गोंयांत त्रासान पडटलो हें कोल पोल्युशन जालें जाल्यार हेजी लिमीट तुवें थारावपाक जाय आनीक म्हाका खात्री आसा हें CM तूं हें काम करून घेतलो कित्याक चड आनीक वाडोवपाक तूं दिनाका आमच्या सगळ्या वास्कोच्या लोकांक जावं आमचो कालूस बाबू लयलो आसा हांव मिलिंदा कडेन मागता तुजो सपोर्ट जाव सगळ्या लोकांक कित्याक तुमी ओगीच रावतात आमकांय दूख दिसता तुमी ओगी रावल्याक म्हणटच कित्याक आमचे फ्रेंड तुजे फ्रेंड जायते आमकां सांगतात जायते सांगतात पूण तुमी सपोर्ट करपाक जाय. Our government, I feel, with the Honorable Chief Minister at the helm of affairs, is very firmly made statements in newspaper that he will not give into any person in handling coal in excess of what has been given to them. And now, if what Honorable colleague says that from 5.5 million tons, which is permissible, they have handled 11.5 million tons. I request Honorable CM to look into this matter properly and give them a proper reply of going ahead in the more than the one permitted norm, Speaker sir. Speaker sir, today I was fortunately or unfortunately, I was part of Vasco in my youth. I studied from Vasco, Kalus Bab, Milind Bab, we are all friends in my young days. The port town of Vasco, which is known as Mormugao Vasco, totally depends on port-related activities. In 2012, when mining stopped, Speaker sir, MPT could sustain for some time and they started removing permanent staff from MPT by giving them various schemes of VRS or compulsory making them to leave. And we could see the plight of those people, Speaker sir. Today, there is some other activity we started, but that some other activity we started does not mean that it should go overboard. And this has to be controlled. And I think Honorable CM will look into this matter. We'll see that this does not go overboard. And the handling part, the handling of the coal makes because of the wind direction changes every time,
makes the dust fly in the town, and that is the result which says that there is a lot of pollution. Speaker sir, my only request, and I am with Honorable colleague Ravi Naik, that excessive coal handling should stop, Speaker sir. Thank you, Speaker sir. Sri Deepak Pavaskar. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन जो कोल म्हूण एक दुयेंस जालां कोल म्हूण हें पळय दुयेंस जालां तें दुयेंस तुवें काळजें कितको दुयेंस काडपाचें तें दोतोर तूं आहा तूं दोतोर हें दुयेंस काडपाक तुज्या हातींतलो आहा सगळें देखून हांव म्हणटा हें आनी कोडे दुयेंस लोकां मदीं हाडपाक दिनाका आनी जो पळय ओपन पळय तो कितें येता कोल तो येवपाक केसो दिनाका प्लीज कित्याक लोकांक एकदां दुयेंस जाता पळय म्हणटा हांव जाणा कोणें मागीर दोतोर सांगतालो नांव सांगना की मायनिंगा डस्टावून चड डस्टा प्रॉब्लेम म्हणटा तो कोलाचो मायनींग डस्टा पासून प्रॉब्लेम ना म्हणटा ते सांगता दोतोर पासून सांगता देखून हांव मागोत तुकडे एक कोलाचें दुयेंस आनी वाडूय नाका जो पळय गोंया पासून कितें कोल जायो कसो कामाक जायो तो कोल हाडसतना पॅक करून हाडपाचो बुकता हाडपाक दिना आनी आयज हांव जाणा ह्या चीफ मिनिस्टरान वास्को मायना जी रेड लायट आसलोली थिंगा तो दोयरो सारको काब जाव आयक राब मासरा म्हाका उलोवपाची तें तुवें थिंगा सारकें गार्डन केलां सो हांव म्हणटा जेन्ना आज MPT पळय आहा MPT दुसऱ्यो पासिंजर बोट्यो हाडून थिंगा सारकें व्हडलें हें कर हें कित्याक कोलाबल आमकां कित्याक जाय भानगड्यो पासिंजर हाडून थिंगा चळयो म्हणटा हांव देखून हांव मागतां जेन्ना हें दुयेंस पळय आतां आवाज जाता गोंयांतूं तें दुयेंस बंद करपाचें आनी मुगेलो जर रवी नायकान आमचे कलिकान हें हाडा ताका सपोर्ट पूण पोल्युशन म्हणटा तें बंद जावपाक जाय Sri Milind Naik. कोलानच न्ही खंयच्याय भाशेन पोल्युशन जावपाक जायना हेची काळजी घेवपाची जबाबदारी आमची आमच्या सरकाराची म्हणून तेंचेर रिस्ट्रिक्शन हाडप हें पोल्युशन कंट्रोल करपाक आनी तेंच्यांनी तें करपाक लागून जे मेजर्स घेवपाक जाय आतां पर्यंत सांगून तेंच्यांनी जे लिमिटाच्या भितून दवरला तेका 100% ते कंट्रोलान दवरपाक जर तेंच्यांनी डोम घातलो जाल्यार हो एक तेका उपाय येवंक शकता 2 कंपनीक सेपरेटली 5.5 लाखाचे जे परमिशन्स आसा एक कंपनी एक्स्ट्रा हँडल केला JSW दुसरे कंपनी जी अदानी तेंचे कडेन काही कारणाक लागून तेंचे कडेन जर ते हँडल करपाक तांकां तितले माल कोल येयना जाल्यार म्हाका दिसता दोगांयकय मेळून हे 10:30 ते 11 पर्यंत दोगांयक तेंच्या टर्म्सान तेंचे कमर्शियल टर्म्स तेंच्यांनी उलोवचे पूण दोगांयचे मेळून जर तेंच्यांनी तितल्या लिमिटा भायर वचूंक दिवंक ना आनी दोगांयनी जर डोम घातलो एकान तयारी केल्लीच आसा दुसऱ्यान पासून डोम कवर केले आनी तेजे हँडल करपाची तयारी केली जाल्यार थंयचे आमच्या लोकांक आतां पर्यंत तेचेर कोण कितें तरी जोडटा रावता कारण मायन्स बंद पडल्या कारण त्या कारणान थोडोसो आमच्या वर्कर्सांक थोड्या कामगारांक आमचे थोडे कोण तरी कामाक ते आसा तेंचे बी खंय तरी बरें जावचें आनी ह्या कंपनीचे बंद करून ते चिंतच्या पेक्षा पोल्युशन हो सगळो कंट्रोलान हाडचो ह्या विशयाचेर CMान स्ट्रिक्टली कितें विचार करचो आनी तांकां कितें आतां डायरेक्शन दिवचें आनी ह्या पोल्युशनाचेर कंट्रोल दवरचें अशें हांव आवाहन मागतां देव बरें करूं Speaker sir, let us give the government time to take the necessary steps to control coal pollution at MPT as per the law to the satisfaction of the people. Thank you, sir. Speaker sir, आमचो स्टँड असो आहा की coal should not be allowed to be transported on our rivers of Goa other than the rivers that are presently transporting coal. आनी नद्यांनी कोल येवंक जायना हो पयलो आमचो डिमांड आहा. दुसरो म्हणल्यार any increase in the quantity of coal being handled at MPT should not be allowed. हे आतां हँडल जाता तातूंतच जर पोल्युशन जाता जाल्यार आनी वाडोवप ना. तिसरें म्हणल्यार any violation by way of quantity of coal handled should be dealt with severely and immediate and stringent action should be taken. चौथें म्हणल्यार companies handling and transporting coal should be compelled to utilize the latest technology to eliminate air pollution. Containerized म्हणटा तें करप नाजाल्यार closed handling करपाक तांकां force करप. चौथें म्हणल्यार air pollution should be monitored by state bodies and total transparency in the findings should be ensured. All the findings related to air pollution at Vasco and along the transportation corridors should be made available in the public domain.
आनी सवय म्हणल्यार ऑल एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कन्सर्न्स ऑफ गोंयकार्स should be addressed by the state government, and special cells or bodies should be created if necessary to resolve these issues. Speaker sir, म्हाका दिसता की सगळ्यांचो हेतू एक आहा की पोल्युशन ना जावचें. मायनिंगाचें पोल्युशन कोताक येता, कोलाचें पोल्युशन कोताक येना म्हूण कोण उलोवन गेलो अशें न्ही. पोल्युशन सगळें पोल्युशन आमकां नाका. मिलिंद नायकान म्हणिल्लें आहा ताजो तो मतदारसंघ आनी पोल्युशन तो चड खाता. पोल्युशन खंयचेंच आमकां नाका. हें सरकाराचो निर्धार आसपाची गरज आहा. आमचो हो प्रोग्रेसीव फॉरवर्ड सरकार आहा. वी कॅनॉट बी रेट्रोग्रेड. वी हॅव टू एडॉप्ट गुड मेजर्स, and I think the chief minister is pragmatic when he says that I am willing to take whatever measures to reduce coal pollution or eliminate it, which may be a little dogmatic. Thank you, Speaker sir. We are committed to preserving Goa, to preserving Goa's environment. We are committed not to allow Vasco or MPT for that matter to become a coal hub. You will get the replies from our Honorable Chief Minister. That's why I will not talk more. But I simply want to mention you. The booth poi tumi tayar korpa sotta. The booth mon tumkans bihoytole magir an tumkas khawpa yetle. Naka jalle booth nahle booth create kor naka. Kolacho booth create korun ani pollutionacho booth create korun konak barak podpana. तू काय प्रगतीच करपा शकपाना. एक साइडे आमी बॉब मारता, आमचे भुरगे भायर वयता, हिंगा एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी ना, इकॉनॉमिक एक्टिविटी तरी तुम्ही जावपा दिना, इंडस्ट्री तरी येवपा दिवपा जायना, जाल्यार कितें? एक मेटा स्ट्रीप एकूच उदाहरण दिलें, कितें जालें? मेटा स्ट्रीप चालू जाली आनी बंदूय जाली. गांव तसो आसा, गांव वयल्यान फुल्ला, भुरगीं पांगडी जावना, भुरगे काबार जावना. हे कितें? एक टायमा म्हणटाले रूट सुद्दां चेंज करतात तेन्ना कोंकण रेल्वे. आज पणजेकारा आनी ऑल सराउंडिंग एरियाज खरमली इतले पयस वचपा पडटा. लोक आतां लोक कितें म्हणटा, अरे पयलींचो रूट बरो आसलो, पणजेच्या लागीं गाडी वचपाचें, आमकां इतले ट्रान्सपोर्टा पयशे मोडपा पडपा न्हू. तेच लोक उलयता जे ओपोज करताले ते. हांव तुका सांगता, तूं नको जाल्यार. सो लिडरशीप म्हणल्यार जेन्ना तुका आमदारूय लीड करून दिता, कोल म्हणले बोवाड मारली जायना. यू हॅव टू लीड युअर पीपल. समटायम्स यू हॅव टू एक्सप्लेन टू देम वॉट इज गुड अँड बॅड, अँड टायम अल्टिमेटली टेल्स what you implement on the ground ultimately changes their mindset, and it is up to you to change their mindset. So remember, this government means business. Honorable Chief Minister will give you a fitting reply when he replies. Thank you. Latest technology आयले आसा, नवे वॅगन्स आयले आसा, फुल कवर जावन. आता कोण कोल जर व्हरता, you should insist for those type of wagons. So भायल्यान आनी डस्ट पोल्युशन म्हणटा अशें कितें जर सिस्टम जर काडपाक जाता, you should do that. आणि एक्सपान्शन पळय, एक्सेसिव्ह हँडलिंग म्हणटा पळय तें बंद करचें अशें म्हाका जाल्यार अजुनूय दिसता की एक्सेसिव्ह हँडलिंग आहा तें बंद करचें अशें म्हाका क्लियर कट दिसता. चीफ मिनिस्टरान हांगा हावसांत एकदां सांगिल्लें बी, वी वील रिड्यूस ऑन द कॉन्ट्री अशें. आतां तें जर स्ट्रिक्टली फॉलो केलें जाल्यार ताका म्हाका दिसता खुबशे रिलीफ मेळटली वास्कोकारांक. खरें म्हणल्यार आतां मिलिंद ना, मिलिंद वील हॅव बीन बेटर जज टू टेल अजून कशें कितें प्रॉब्लेम आसा तें. खुबशे लोक हें करीत आसात आनी खरेंच हो कोणीच नाकारता. आयज प्रत्येकाची उलोवप जर पळयत, भाशा जरी वेगळी आसली, लँग्वेज जरी वेगळ्या एकमेकाची टिका करपाची जर आसली जाल्यार सुद्दां सारांश आसा, कन्क्लूड अशें केल्लें आसा की पोल्युशन कोणीच नाकारलें ना. तेन्ना हांगा खंय तरी सेमान प्रिकॉशन घेवन गोंयच्या लोकांच्या हिताचे विचार करून सगळ्यान सगळ्या आमी बाबा एक बरो मॅसेज दिवपाची गरज आसा की गोंयांत जी वायट गजाल घडटा आनी गोंयांत जे गोंयकारांक त्रास जाता हे आमी येवन दिवची ना, किंवा हे आमी प्रदूशण जें आसा तें बंद करतले अशें ठाम खंय तरी आश्वासन दिवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन जें आसा त्या सगळ्यांनी ज्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मूव केला अशें न पळयता हावजाक सगळ्यांनी पास करचें, जेणे करून सगळ्यांची लोकांची जी भावना आसा की पोल्युशन हो जाता आनी पोल्युशन बंद जावपाक जाय. तेन्ना ह्या ठरावाक हांव आनीक फावटी सपोर्ट करता आनी सीएमा कडेन आनीक फावटी म्हणटा की तुमी हेजेर सारापुरांचो हे करून विचार करून गोंयची प्रजेक मुक्त करचें आनी हो त्रास जाता हो साराचो बंद जावचो. जे विशय जाय ते ह्या हातून उलोवचे पडटा. तरी सरकार फुडें वचून त्या लोकां कडेन उलोवंक सोदता जांकां इश्यूज आनी डावट्स आसा. तेन्ना हे ग्रामसभा टायप ऑफ फोरम जे तयार जातात विच आर डिस्कसिंग इश्यूज विदाउट द अदर सायड क्लॅरिफायींग. स्पिकर सर हाजेरूय मातसो म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. समज खंयचोय तो JSW जावं, जिंदाल जावं, अदानी जावं, इफ दे आर वायलेटिंग नॉर्म्स ऑर इफ any of our government authority is in hand in gloves with this type of agencies which are giving
permissible limits to which should not be permitted, then also I think we should act very stringently on the people responsible for this. I would only say that the whole issue is about not coal, but the pollution caused due to coal, which has to be within permissible limits, and that is one of the requests to the CM, which I am definitely sure he will address during his discussion on the topic. Thank you. गोंयकारांनी आमकां निवडून हाडल्या गोंय सांबाळपाक गोंय राखपाक भाशणां करूया नाका काम करूया आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिंगा काम करपा खातीर येयल्लो आहा हुंयसून डिफेन्स मिनिस्ट्री सोडून येयल्लो आहा स्पीकर सर आनी बाब विजयान बसून मानलेले हांवें की आपूण सपोर्ट करता म्हणून तुका तूं जर तर गोंय येता जाल्यार आपूण सपोर्ट करता आयज आमी गोंयकारांक दाखोवपाची गरज आहा की बाबा आमी खरेंच हे पोल्युशन बंद करतले वा ना तें कित्याक हो कोल जो हिंगा येता हो गोंया खातीर येयना गोंयासून ट्रान्सपोर्ट जाता बट इट इज ऑल्सो यूज टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जी जनरेट जाता 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू कोल इट इज नॉट फ्रॉम हियर आय अंडरस्टँड बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द पोल्युशन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्युशन इफ समथिंग कॅन बी वर्कड आउट If something can be worked out, I am saying that आमचो Goa Forward Bob Rohan MGP सगळे आहे who is supporting this government. Let us go to the center and ask whether Karnataka जो harbor आहा तेंचो Mangalore harbor आहा अनेक पोर्ट आहा तेंचो तो इन्क्रीज करून ते आख्खे कोलूच थिंगा व्हरोन घालया काय I am talking general. This is in the interest of Goa. जो तर आमी गोंया एनवायरमेंट ग्रीन एनवायरमेंट म्हणटा पोल्युशन फ्री एनवायरमेंट म्हणटा जाल्यार हो आमकां धुल्लो म्हाका दिसता कोलाचो धुल्लो आमकां नाका जो कोलान जो कावो माक येतलो आमच्या बेंचाचेर जो भुरगो बसोन इस्कॉलाक वयतलो थिंगा भुरगो बसोन शिकतलो तेच्या बेंचाचेर कावो माक नाका बट एट द सेम टायम हिंगासर आनीक पॉलिटिक्स उलयनासतना म्हाका दिसता हे रेझोल्युशन एडॉप्ट करपाची आयज गरज आहा रेझोल्युशन एडॉप्टेड अनॅनिमसली वी ऑल सपोर्ट दिस रेझोल्युशन आनी आयज जे रिडक्शन इन हँडलिंग ऑफ कॅपॅसिटी ऑफ कोल जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिल्ले आहा हेचे वयरसून चलया फुडें आनी लेट अस वर्क हाव वी कॅन स्टॉप इट लेट अस वर्क हाव वी कॅन स्टॉप इट लेट अस नॉट टॉक पॉलिटिक्स थँक्यू स्पीकर सर माननीय श्री मनोहर राजगांवकर आज जे पोल्युशन जाता कोल खातीर पण आमचे गोंयचे स्टेटीक फाटी दवरून तूं कसलेंच काम करनाका आमी गोंयची स्टेट आहा ती सांबाळून तेकाय रेवन्यू जाव तेकाय पयस खंयच्यान तरी हाडपाक जाय फुडें आमचो डेव्हलपमेंट चलपाक जाय गोंय चलपाक जाय आलते बाब मनोहर पर्रीकरान काम करपाक जाय सगळें सांबाळून पण हे पोल्युशनाचें जे वाडलां मिटर तुगेलें तें तो कसोय करून त्या लेवलाचेर हाडपाचो तूं पळय गोंयकाराक कसलोच त्रास जायनासतना ह्यो स्टेट चलय आनी आमची स्टेट अशी जावची कारण तुजे कडल्यान म्हाका अपेक्षा आहा गोंयकाराक अपेक्षा आहा गोंय हें सेंट्रलांतल्यान चलचें ना गोंयच्या पांया वयल्यान गोंय चलतलें त्या रितीन तूं कर कसलोय प्रोजेक्ट हाड काय ना पण त्या प्रोजेक्टाचो आमकां गोंयकाराक त्रास जावचो ना त्या रितीन तूं सांबाळ कारण तूं एकच हुशार असो मनीस आसा म्हणून आमी एक जाले एमजी आनी आमच्या गोवा फॉरवर्ड कित्याक एक जाले की गोंय हें चलपाक जाय म्हणून गोंय हें मुखार वचपाक जाय म्हणून तेका तपासता सेंट्रलांतल्यान बी हाडपाक आज तुमी पळयात गोंयांत कसो विकास चल्लो तो नंबर 1 विकास आज दीस पडटा असले रोड आमी स्वप्नांत चिंत नासलेले असले जातले म्हणून गोंय हो ढवळीकर आनी बाब आमचो चीफ मिनिस्टर सारको तन मन धन धरून मुखार सरलेलो आसा गोंय एक नंबर 1 करपाक आनी आमी पळयतात आनी हें जातलें काही वर्सांत हें दीस पडटा आमकां हांव मागता तुमच्या कडेन जशें तुमी कोल खातीर तुमी एकठांय जाले तशें ड्रग्स खातीर एकठांय जा गोंयचो हर एक आमदार हर एक 5 मेंबर सरपंच सगळे गोंयांत ड्रग्स आसचो ना ड्रग्स मुक्त गोंय आसतलें हेचे खातीर आवाज उठयात थंय खंयचे बीजेपी एमजी गोवा फॉरवर्ड हें कांय धरनाका अशे रितीन आमी एक जाया आनी गोंयचे अख्खे आमी सगळे आमदार 40 आमदार एक जावन गोंय एक नंबर सुंदर बांगराचे गोंय ह्या रितीन करपाक आमी वावरया आनी बरें समज कितें प्रोजेक्ट आसा तेका आमचो सपोर्ट आसतलो देव बरें
माननीय श्री मुख्यमंत्री. My request is all those people who have passed this resolution should join hand with government. Let us go and make Goa really green. They should not use vehicle for some part of the day or at least once or twice a week. They should go by cycle in most of the cases. Let us do all this reduction ourselves so that we can tell the next generation how we saved Goa for them. Otherwise, फक्त कोळसो बंद केलो आमी म्हणून जावचें ना, कारण कोळसो तो जातले कमी pollution, it will come under control, but the car use and the carbon footprint left behind by car use and excessive burning of electricity will not reverse. Coal can be stopped and reversed. So Speaker sir, म्हजी विनंती सगळ्या गोंयकारांक आहा, let us do action and show the world that Goans are very proactive in reducing carbon footprint by actually opposing the coal by not allowing it to be burned wherever it is burned. Carbon pollution, coal pollution, I will take care. Give me 2-3 months. By budget time, I think the issue will be not existing. Thank you very much. Goa State Pollution Control Boardan or consent dila reduction in handling capacity by 25%. Hecher Chief Minister ulong na. Reduction in handling capacity. Permissible limit आहा पळय. Permissible. ज्या भितर हाडले की जाले न्हय. Coal pollution control म्हणजे कितें? It has to be below the it should be good or satisfactory at least. Import कमी करपाचो. Correct? सारखे. 25% import करपाचो coal ते condition घातला member secretary. That is what I told you न्हय. हांवें तुका तेच सांगले. 25% कमी केले जाले. फुडल्या 2-3 महिन्या भितर हाजेर कारवाई करून we will see that they don't exceed the limits. तुम्ही कब्राल बाब निलेश कब्राल 1 मिनिट. परमिटेड केल्ले तेजो 1 टन एक्स्ट्रा जावचो ना. So some monitoring mechanism till that 3-4 months has to be followed. The Honorable CM करचे. उतर दिले जाले 1 मिनिट. एक गजाल लक्षात दवर, the only instrument or the institution which is in our control to control the coal pollution is Pollution Control Board. Pollution Control Boardaचे ते आयकना आसत दर तूं जाल्यार I promise you I will take up the issue with central government and ensure that they don't operate beyond the limit. FIR can be lodged. They have already acted. They have filed cases, criminal cases. Already notice issues only. ऐक मरे ताका notice issue. High Court has given them 2 weeks. मागीर म्हणजे ते 2 week रावचो पडटलो न्हय. 30 तारखेक सोंपता 2 week. बंद करतो. जो आतां 4 मिलियन कितें म्हणटा तो कोल हाडपाचो आमचे गोंयचे पासत ताका कंटेनर जाय. कंटेनर भितर घालून Government says. Enormous house is enormous. House is enormous on passing the resolution. Yeah, of course. Even Honorable CM has expressed. Yes, that he is part of this. So what is the problem, Speaker sir? अजूनही ते बोलले Speaker sir. CM has said that he is part of this. resolution माननीय सभासद बाब रवी नाईक यांनी मांडलेले रेझोल्युशन युनिनोमसली पास करता. सगळ्यांनी resolution is passed.